साल्वादोर मुंज जमीन भ्रष्टाचार प्रकरणात सावंत सरकाराच्या मंत्र्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान काँग्रेसीचो आदलो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरूच आसा। गोंयच्या लोक आयुक्तांनी सरकारांतल्या भ्रष्ट मंत्र्यांची नांवां सरकाराकडेन दिल्ली आसतनाय मुख्यमंत्री ओग्गी कित्याक असो प्रश्न चोडणकरान केलो। उपरांत आपल्या सरकारांतलो एकूय मंत्री भ्रष्ट ना असो दावो करीत गिरीश चोडणकरान बेश्टी फटीची विधानां करिनासतना आपल्या कडेन आशिल्ली म्हायती SIT कडेन दिवची अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यान चोडणकराक केला। गेले 2 म्हयने हांव सातत्यान मुख्यमंत्र्या कडेन मागत आसा की जमीन हडप प्रकरण हाचेर जो मंत्री जो मास्टर माइंड आसा ताका इमिजिएटली ड्रॉप करपाची गरज आशिल्ली, पूण आमच्या मुख्यमंत्र्यान मौन धारण करून तो ओग्गी रावलो। ही साल्वादोर द मुंद हांगसर जवळ जवळ 3250 स्क्वेअर मिटराची जमीन, जी जमनीची खरे मालक आसा एंथनी रिबेलो आणि बाय हेझल मेंडोन्सा, आणि हांचो पॉवर ऑफ एटर्नी होल्डर बॉबसालिस फेर्नांडीस हांणी ही कंप्लेन विजिलन्साक दिली, पंचायतीक दिली आणि पुलिसां कडेन दिली, पूण सरकाराच्या दबावाचेर पुलिसांनी हाचेर कांयच चौकशी केल्ली ना। ही कंप्लेन आता SIT कडेन केल्ली आसा। तो अननेसेसरी आमच्या मिनिस्टरांचेर जे आरोप करता पळय न्हू, ताच्या पेक्षा तेणी आपली केस काडून SIT कडेन दिवची। एकाय आमचो मंत्री खंयच्याच ह्या कसल्याच भानगडीन ना। जर तो पेपरवाल्यांक जे बेश्टे जे एफिडेविट जे दाखयता पळय न्ही, कोण तो गिरीश चोडणकर काय कोण तो, तेणी व्हरून दिवची तशें आसत जाल्यार म्हाका म्हज्या मंत्र्यांचेर विश्वास आसा आनी ट्रान्सपरंटली इन्क्वायरी करपाची आमची तयारी आसा। नाका जाल्ले बेश्टेच पेपरवाल्यांक दाखोवन पेपरांनी बेश्टी आपली बातमी छापून हाडून बेश्टी हायलायट करची न्ही। म्हाका पूर्णतः मंत्र्यांचेर विश्वास आसा, एकटोय मंत्री कसल्याच ह्या भानगडीत ना। गोंयची मुख्यमंत्र्याचे जो स्टेटमेंट आसा की गोंयचे सगळे तेगेले मंत्री आसते साफ सुथरे आसात, स्वच्छ आसात, एकदम क्लीन आसात आनी तो कसल्योच इलिगलिटीज जावं करप्शन कसलेंच केल्लें ना, हो स्टेटमेंट म्हणजे 34 दिसांनी एक केल्ली निव्वळ करमणूक जाल्ली आसा। कारण गोंयचो मुख्यमंत्री हो हाजे पयलीं सारको फामाद आसा, ताका आमी डॉक्टर ऑफ फेक्ड फोरकास्ट म्हणटा। गोंयच्या लोक आयुक्तान वेगवेगळे मंत्र्यांचे दोन जवळ जवळ 21 सर्टिफिकेट ऑफ करप्शन त्यो ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन दिल्ली आसा की तुझे मंत्री कितले स्वच्छ आसात त्या लोक आयुक्ताच्या त्या ऑर्डरींनी कळटा। हांव ताका एकूच प्रश्न विचारपाक सोदतां की हो जो तुवें स्टेटमेंट दिला की मंत्री तुगेले सारके स्वच्छ निवळ, ते इलिगलिटी कांय करनात आनी ते सारके क्लीन, ते तुवें जी हांवें फर्स्ट केस रिलीज केली लँड ग्रेबिंगाची आनी जितूंक सांगलें की मंत्री इनवॉल्व आसा म्हणून, त्यो केसीस ऑलरेडी पुलिसां मुखार आसा, विजिलन्सा मुखार आसा आनी SITच्या मुखार आसा। हे स्टेटमेंट तुवें इन्व्हेस्टिगेशन करून दिल्लें आसा काय जशें तुवें फेल्ड फोरकास्ट केल्लो आसा त्या प्रमाणे हो स्टेटमेंट तुजो आसा हें पयलीं सिद्ध कर।